येवकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेखपळ्याच्या हेडलाईन्स। सरकार तुमच्या दारी म्हणत आमका मरणाच्या दारी सोडल्यात काय कितें विचारपाक लागल्यात फोंडेकार। फोंडेच्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची अवतिकाय। पोरुच्यान लागल्या गळटी। कॉम्प्लेक्स सांबाळपाक जमना जाल्यार हाडून बांदत गोरवां। फोंडेकारांचो पालिकेक उपरोधात्मक सल्लो। म्हापशा गावसावाड्यार लँड फिलिंग रंगे हात धरूनय केली ना कसलीच कारवाय। पळयात म्हापशेचे मिक्सिंग फिक्सिंग। मुळगाव तांबडे रस्त्यार दुचाकी चलोवप्याचेर पडलो झाडाचो खांदो। टू व्हीलर चलोवप्याक दुखापत। कांय वेळा खातीर येरादारी उरली आडावन। खंय गेले डिझास्टर मॅनेजमेंट विचारतात लोक। वास्कोचो खारीवाडो दर्यादेगेर प्लास्टिकेचे दोंगर। पर्यावरणीय धोको। नुस्तेमारी खात्याक जागृतायेचो उलो। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकार तुमच्या दारी म्हणटा आमकां मरणाच्या दारी सोडल्यात काय कितें। फोंडेच्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची अवतिकाय पळोवन फोंडेकारांनी जाप मागला। सादे मार्केट कॉम्प्लेक्स सांबाळपाक जमना, पसरकारांक न्याय दिवपाक जायना जाल्यार हांगा सुण्या गोरवांक हाडून बांदात। फोंडेकारांनी उपरोधात्मक सल्लोय दिला। 13 वर्सांतच फोंडेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स मातारो जाला। फोंडेकार तेका भूतबंगलो म्हण पाचारपाक लागल्यात। पावसाचे उदक थेट कॉम्प्लेक्सात रकता। देखून हो आता चिंतेचो विशय जावन रावला। या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची मोडिल्ली पाकी बेगोबेग जाग्यार घालात। सरकारी कामांक बेजारिल्ले फोंडेकार मागतात। पत्रेचे न्यू रिपेअर केला म्हणटा हे सामके पातळ आसा, सामके लो ग्रेड क्वॉलिटी घातल्या। कित्याक घातल्या खबर ना, आतां परत हे पत्रे फुटल्या। पयर पावस पडून हांगा भितर सगळें स्विमींग पूल जाल्लो ना। म्हाका एकूच सरकाराक विचारपाक जाय, आमच्या फोंडेच्या आमदारांक विचारपाक जाय, आनी जे आमचे कौन्सिलर आसा आनी जे आमचो चेअरपर्सन आसा, तुमचें काम कितें, ड्युटीज कितें, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ फोंडा तुमचें कार्य कितें, आनी तुमकां निवडून आमी दिल्यात कित्याक तें आमकां सांगात। जर तुमी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा आनी हे आमी मरणाच्या दारी तुमी आमकां सोडल्या, म्हणजे म्हाका रिप्लाय दिवचो। हांगा सगळे गोरगरीब येता, जे तांदूळ व्हरपाक जाणटी बायलां येता, सगळीं येता, आनी हांगा पडून जर ही मोडली जाल्यार ती जबाबदारी कोणाक ती सांगात मातशें म्हाका। हे जे येदे व्हडले मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदला तरी 10 वर्सां जालीं। हांगा जे स्थायीक लोक आशिल्ले, जे बाबडे दुकान चलयताले, तांकां तुमी रस्त्यार हाडल्या आनी हांगा हें तशें पडलां। म्हजी एक सूचना आसा, एक सोशल वर्कर म्हणून, जर तुमचे कडेन मार्केट कॉम्प्लेक्स ओपन करपाक जायना, लोकांक दिवपाक जायना जाल्यार एकूच करा, जी गोरवां रस्त्यार भोंवता, जे कुत्रे रस्त्यार भोंवता, जाका लागून लोकांचो जीव वतात, ते हांगा गोरवांचो गोठो आनी कुत्र्यांक तरी शेल्टर म्हणून करचें अशी म्हजी मागणी आसा। फोंडेच्या अप्पर बाजारांतली ही 4 माळ्यांची बिल्डिंग 2011 ती बांदिल्ली। फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या कॉम्प्लेक्सांतली पाकी फुटून गळटी लागल्या। पसरकारे बेजारल्यात आनी गिरेकाय। मंत्र्यांची नांवां झळकावपी नांव तकटे दिमाकान मिरयतात, पूण लोकांक बरी सेवा दिवपाक हो प्रकल्प अपेशी थारला हें एक वास्तव। पोरूय अशेंच गळटाले आनी जाणें रिपेरिंगाचे मागणें केल्ले तांणीच परत ओंदूय तेच मागला। चावल लेने हैं तो ये चलाना ते चलाना हाँ आणि पावसाक किती जाता मग पावसाने गेले सगळं उदक वतला निसरून पडटालो गेल दवर किती जालें पडलें निसरून पडलो केले जाल्यार सारकें करपाक जाय ते पावसान निसरून पडटा तांदूळ हाडपाक गेले कितें हाडपाक गेले 100 वर्ग जाता पावसाने येवन तुमी रिपोर्टार येवन पळयात। म्हाका अशें दिसता हे फोंड्याक म्हणजे सगळें फोंड्याक सेंटर जाल्लें आहा आनी हे जे हो आमचो हें आसा मार्केट आसा तो मार्केट इतको मोठो बांदप न्ही आशिल्लो हे गोवोरमेंटान। तदसतना हो मार्केट हे गोवोरमेंटान इतको मोठो बांदलो पूण हेची सोय ना, हिंगा कांयच ना। बारीक चोवून सुद्दां दिसलें एक बिल्डींग उबी केल्या आनी हेका हें बारीक आतां असो एक पत्रो आतां हेणें पातळून घाल तसो हो पातलो फुटोन सगळें उदक भितर येता। हो स्विमींग पूल न्ही, हो दर्यो जातालो। हे हिंगाचें उदक रस्त्यार वयतलें आनी लोक सगळे बोर्ड मारपाचें आहा फुडें हें कितें केलें काय म्हणून। आनी तेन्ना हे आमचे फोंड्या अंतूज म्हाराज हे 4 आमदार आसा, मंत्री आहा, हे मंत्र्यांनी हेचेर लक्ष घालचें आनी बेगीनूच पत्रो फुटलो वो कितें रिपेर काम करपाचें आहा तोच न्ही आनी खूंय फुटलेलें आहा जाल्यार तेचेर लक्ष घालून तेणी बेगीनूच करचें। उदक गळटा पावस आयले की भरपूर सगळी बिल्डिंगाची वातावरण लावून दवरिल्लें आसा। इतकी वर्सां जालीं लायब्ररीन सुद्दां थंय भितर उदक येता, बसपाक मेळना पूण जातलें न्ही अपेक्षा करुया अशी। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकार।
म्हापशा लँड फिलिंग चल्ल्या. म्हाका कळ्ळ्या बरोबर हांवें गांवसावाड्यावयले लँड फिलिंगाचेर कायदेशीर कारवाय करात अशें सायटीर गेल्ल्या पालिका इंजिनियराक सांगलें. पूण ताणें तशें इन्स्ट्रक्शन ना अशें म्हणत ट्रकांतली माती ओतपाक दिली. म्हापशेच्या नगरसेवकान म्हापशा चलिल्ल्या लँड फिलिंगाचे प्रक्रियेचेर उजवाड घातला. पळयात. मिडियान ह्या संदर्भात म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकाराक ह्या प्रकरणाविशीं विचारलें. लँड फिलिंगेची कागाळ आयल्या उपरांत पालिकेन संबंदीत अधिकाऱ्यांक बेगोबेग थंय धाडले. टेक्निकल स्टाफा कडल्यान योग्य ती माहिती मेळटली. पालिका नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान मिडियाक सांगलें. आयकात. हाफ एन अवर टायम थंयसर वचून आमचे स्टाफ पावचो नसो दॅट इज टू इन द इवनिंग टायम. जेव्हा आमची कोर कमिटी मिटींग चालू असते अबाउट द डिसिंग वॉच डिस्कशन चालू असते तेन्ना आमकां मेसेज येयलो अशें हांगासर लँड फिलिंग काम चालू आसा. म्हाका दिसता अर्द्या वरा भितर आमचो स्टाफ थंय पावल्लो आसा. ऑफिशियली प्रत्येकाचे रुल्स प्रोटोकॉल आसता त्या पद्दतीन तेंचे रिपोर्टिंग करून ते हे करप हायर अथॉरिटीक इन्फॉर्म करप महत्वाचें आसता. आनी म्हाका दिसता खंयसर गैर येयली ना. काल जेन्ना तांकां सांगलेलें आसा ते केल्लें आसा टेक्निकल स्टाफा कडसून इंजिनियर म्हाका दिसता लकीली काल इंजिनियर्स सगळे म्युन्सिपाल्टीन आसलेले विथ देअर इन्स्ट्रक्शन जे गेल्ले आसा तेंच्यांनी थंयसर एक्शन घेतलेली आसा. फूल डिटेल यू कॅन गेट इट फ्रॉम द टेक्निकल स्टाफ. तुमकां तेचेर म्हायती तेचेर मेळूंक शकता. तितून आमी दुर्लक्ष केलें हे एलिगेशन करप म्हणजे सामकें चुकीचें आसा. तेजेर म्हणटा एक्शन घेवंक ना म्हणटा. डेफिनेटली जे कितें केल्लें आसा तेचें जे रिपोर्टींग केल्लें आसा तितून जे कितें एक्शन आसतलें तेचेर तुमकां डिटेली तुमकां मेळूंक शकता. आनी म्हाका दिसता हांवें तेचेर उलोवप ते गैर आसा. कित्याक जेंच्यांनी हांगा सर्वे केल्लो आसा आनी थंय वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा तेंचो रिपोर्ट पळयत जाल्यार तुमकां सगळी डिटेल म्हायती मेळटली. ज्या जाग्यार लँड फिलिंग जालें त्या वॉर्डाचो कावन्सिलर प्रकाश भिवशेट्टीन सांगलें तें वेगळेंच. तो म्हणटा संबंदितांनी सांगूनय कारवाय केली ना. हाचे आदी केल्ल्यो कागाळ्यो आमदारानय कानामनार घेतल्यो नात. देखून रंगे हात धरूनय कारवाये बगर असली कामां करपी मेकळे सुट्टात. आयकात नगरसेवक प्रकाश भिवशेटाक. ते रेजिडेंट्स जे आसा लोकल आसा पळय तेंच्यांनी म्हाका फोटो काडून धाडलो. सो हांवें इमिजिएट ते फोटो आमच्या चेअरपर्सनाक धाडले आनी चेअरपर्सनाक हांवें फोन केलो अशें अशें चल्लां म्हणून फिलिंग चालू आसा आनी लेवलिंग करता. सो तिणें इमिजिएट एक्शन घेतली आनी तिच्या फुड्यान M.E.2 आशिल्लो नार्वेकार म्हणून ताका सांगलें की तूं इमिजिएट हे कर एक्शन घे आनी रिपोर्ट आपणाक कर कितें करता. आनी म्हाज्या कडेन उलोवपाक दिलें. तुका हांवें लोकेशन बी सांगलें खंय कशें कितें जाता तें. बाय द टायम तेणी हेका धाडलो कोणाक एम आय म्युन्सिपल इंजिनियर आनी स्टाफ धाडले. ते जर थंय जर येयले ते आनी तेंच्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें खंय ट्रक माती अनलोड करता. सो म्हटलें तुमी कितें आहा तें करा म्हटलें. तुमी तुमचे हितून बसता तें करा. ते मला आमकां कांय इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना. सो म्हटलें तुमचे फुडें कितें पंचनामा करूं येता तुमच्यान गाडी पुलीस कंप्लेंट करूं येता प्रोसिजर आसा किंवा तुमच्यान हेका कंप्लेंट करूं येता डेप्युटी कलेक्टर की अशें अशें हें आसा म्हणून. ना आमकां कांय इन्स्ट्रक्शन ना. तेंच्यांनी तें लूज सोडलें आनी ते गाडी घेवन गेले. एक्शन कांयच घेतली ना. आणि खूप केप झाला आणि लोकांक बोबो पडले की फाल्यां सकाळी ही मातयेचो भराव घातल्या त्याच्या खातीर पाणी तुंबतले फ्लड जावन येता. हांव सांगत आसा परत परत सांगत आसा तुमच्या मिडिया मार्फत कितले फावटी अवेरनेस केले सगळं इवन आमच्या आमदाराक सुद्दां सांगलें पूण कांय ना. आन्सर इज झिरो फॉर मी. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुळगांव तांबड्या रस्त्यार सकाळी गुलमोहराच्या झाडाचो खांदो दुचाकी चलोवप्याचेर पडलो, जाका लागून दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्या. कांय वेळा खातीर येरादारी आडोवन उरली. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आयज सकाळी बुधवारा साधारण 10:30-11 सुमार मुळगांव वाठारांत एक गुलमोहराच्या झाडाची फांदी पडून जो मेन रोड असल्या कारणान खूब येरादारी त्या वटेन जाता. तो खांदो पडल्या कारणान एक दुचाकी स्वार इंजर्ड जालो. ताका सामाजीक भलायकी केंद्रांत एडमीट केल्लो आसा.
वेळेला माहिती प्रमाणे त्याचो पायप फ्रॅक्चर जाला अशें कळ्ळां आमकां. ही जी रोड जो आसा तो सामको बिजी रोड, ताका लागून फांदी पडल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक ब्लॉक जालें हांगासर. त्या उपरांत 1-2 वरांनी फायर ब्रिगेडीन सगळी झाडाची फांदी कापून आतां सद्या ट्रॅफिक सुरळीत जाल्लेलें आसा. जे वाटेर झाडां आसा ताका लागून खुबशे अशे इन्सिडंट घडटात. आतां पावस येवपाचो जालो, ताका लागून फायर ब्रिगेडीन आपली मोहीम हातीन घेवपाक जाय की जे मेन रोड तशेंच हायवेंचेर झाडां आसता त्याचे मोठे मोठे फांदे जे आसता ते कापपाक जाय. तातूंत जे अशे अपघात घडटात ते कमी जातले. आयज जो इन्सिडंट घडला तातूंत अशें कळटा की जो दुचाकी स्वर आसलो तो बिचोलच्यान म्हापसाच्या वटेन वतालो आनी मुळगांव पावल्या उपरांत तांबड्या रस्त्या कडेन थंयसर जे गुलमोहराची झाडां ताची फांदी ताचेर कोसळ्ळी आनी तो इंजर्ड जाला. बिचोले फायर कंट्रोलान 10:30 फोन येयलो की गुलमोहराचें झाड पडलां तांबड्या रस्त्यार. आमी रोखडोच टर्नआवट केलो. पळयता जाल्यार हांगा एक बिहारी वालो एक गाडी घेवन पडलेलो. ताका लोकांनी ताचो काडलो भायर. पांयांक मातसो मार लागलो. ताका रोखडोच शिफ्ट केलो. हे खंय जाला एक्झॅक्ट तांबड्या रस्त्यार मुळगांव. आनी ह्यो खानो पडला काय झाड पडला? कानोच मरून पडला ते. आनी ट्रॅफिक जाम जाला. हय, ट्रॅफिक फूल जॅम जाल्ली. त्या कारणान आमी दुसरी गाडी हाडली आनी रोखडे अर्द्या वरान रोड क्लियर केलो. इलेक्ट्रीक कितें पोल इलेक्ट्रीक पोल 2-3 वायरी तुटल्या इलेक्ट्रीक. गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. मुखेलपणान नुस्तेकार समाज वास्कोचो खारीवाडो दर्यादेग आपल्या वावरा खातीर वापरतात. पूण ह्या दर्यादेगेर प्लास्टीक कोयर वाडिल्ल्यान धोको निर्माण जाला. ह्या पर्यावरणीय धोक्याक लागून भारताच्या नुस्तेमारी खात्याचें लक्ष ओडून घेतला. पळयात हिरू म्हालेचो रिपोर्ट. गोंयांत गार्बेज ही मोठी समस्या जाल्ली आसा. ही आमी म्युनिसिपल एरिया पंचायत एरियान पळयतात रस्त्यांचेर. पूण म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हो खार्यावाड्यालो बीच आनी हांगा फिशरमॅनाची घरां आहात आनी तेज्या ह्या फाटल्यान MP आहा. आनी हांगा जो गार्बेज ह्या बिचार दिसून येता एकदम भरभरलेलो दिसून येता. हांगा प्लास्टीक दिसून येता आनी हांगा जाय ते वेस्टूय दिसून येता. आनी हांगासले जे फिशरमॅन आहात ते म्हणटात खंय तरी हे भायले बोटी येतात, जे MPN बोटी येतात, क्रुजीस येतात, जावं वेरियस टँकर्स येतात, हे खंय तरी उडयता अशें तेंचें म्हणणें. पूण खरोच हो गार्बेज जी आहा ही टँकर्सान उडयतात की हांगा लोकली जे लोक रावतात ते उडयतात काय फिशरमॅन उडयतात, हो मोठो प्रश्न आहा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जर हो जो गार्बेज हो ह्या बिचाचेर येता, जो हो बीच जो फिशरमॅना खातीर यूज आहा आनी तशेंच हांगा जे लोकल्स जे रावतात ते गणेश विसर्जन करतात. त्या भायर हांगा जे आमचो दामोदर जो सप्तक जाता तेचो खंय तरी श्रीफळ हांगा विसर्जन जाता. हेका खंय तरी यूज जाता. पूण ह्यो जर विसर्जीत आनी हे जे देवाचें कार्य जाता त्या भायर हो वास्कोचो एकुलतो एक जो बरो ब्रिज आहा हो खंय तरी मेंटेन जावचो. त्याच खातीर हांगा लोकल रिप्रेझेंटेटीव आहात, जे म्युनिसिपल आहा, MLA आहा, हेंच्यांनी खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय अशें हांगाले फिशरमॅन कम्युनिटी मागता. आनी ह्याच खातीर हो बीच जर क्लीन जातलो जाल्यार ही जी डे टू डे जी गार्बेज हांगा येता, जी दर्यांतसून येता, जो हांगा उडयता, ही कोणी तरी क्लीन करची पडटली. तेन्नाच हो बीच खंय तरी क्लीन जातलो आनी जे आमी जे नुस्तें जावं बाकीचे दर्यांतसून खातात ते खंय तरी आमकां बरे क्वॉलिटीचे मेळटले. नो सायडीर कितें आहा म्हणटकच ते कितें म्हणटा आतां हें प्लास्टीक जें आहा तें जाण्याक एकल्यान उडोवपाक जायना. हेजो म्हणटा तो सारको हें जाता. म्हणजे कितें आहा, प्लास्टीक इज अ व्हेरी डेंजर. ह्यान हे भाशेन आसपाक जायना. प्लास्टीक म्हणटा तें उडयलें आनी हे भाशेन तर दवरलें जाल्यार हें सारकें न्हू. सो तेका लागून आयज हे सगळे एकठांय जाले हिंगा. हे प्लास्टीक सगळें काडपाक आनी एक मुक्त कशें करप, कित्याक प्लास्टीक उडोवपूच ना अशें. ह्यो ज्यो बोटी येता, व्हडले व्हडले स्टिमर येता, हे बोटींचो जाय ते प्लास्टीक, जाय तो कचरो हे बिचार एकठांय जाल्लो आहा. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की जाता जाल्यार फूल बीच आमी क्लीन करुया. आनी हे जायते प्लास्टीक थिंगा पडलेलें आसा, हे करपाक जायते. पूण इनिशियली म्हणटा ते हे जाणा एक एकलो जो आयज लिडर आसा, जो कोण फुडाकारी घेतला, जो कोणाची एक जबाबदारी आहा, बाबा कितें आहा, लायक एक जबाबदारी म्हणजे अशें एक MLA आसता, MLA कितें एक फुडाकारी घेवपाचो, हे सगळें मुक्त करप म्हणजे प्लास्टीक एक मुक्त करपाक म्हणजे काडून उडोवपाक. हे आयज हांव एप्रिशिएट करता ह्या ऑर्गनायझेशनाक की तेणी पूण हे येवन हे फुडाकारी घेयलो. माय हार्टवेल थँक्स टू देम. पयलेसान आमी वावरत आहा आनी आमी सगळे आमच्या मेंबरांकूय सांगत आहा की जितले साफ दर्या दोत्ता तितले आमकां बरें. जावं प्लास्टीक जावं कितें कितें जाता, जावं शिरकोन उरता
ताका कासोय शिरकोन उरता. जायते आमचे मेंबरांनी रिलीज केले जे कासोय शिरकोन उरलेले ते. सो एवरी नाव एंड देन अशें ना की आमी हेजेर लक्ष दिना आनी आमकांय जाय ही जेटी क्लीन जालोली सारकी क्लीन दवरलेली जावं भायर क्लीन आसलेले. आयज ते येयले आमचे बारा आनी मेळोन आमी हो एक प्रोग्राम केलो आनी बरें दिसलें. आनी आमचे पयलोसान मेंबराक आमचे पयलोच आनी मेंबराचे सगळे मेंबराचो आमकां तेंको कित्याक ते सगळे वावुरता हें सगळें साफ दवरपाक. आनी एक आमच्या मेंबरान एक आमकां सजेशन दिलें की हिंगा जे आमी कितें दर्यान मेवता जावं प्लास्टीक हाडटा ताका एक डस्टबीन कशें दवरचें की ते घालपाक हिंगा आनी व्हरपाक. कितें जाता हाडले आनी हिंगा सायडीन उडयले म्हणल्यार जायना ते आनी सायडीची दर्यो एड आमची पिड्यार जाता. सो वतले मेन जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन बुधवारा जिल्लो पंचायत कार्यालयात महिनाळी साधारण बसका घेतली. तातूंत उदरगती संबंधात वेगवेगळ्या महत्वाच्या गजालींचेर तांणी भर दिलो. अंदू चड करून उत्पन्न उणें आशिल्ल्यान काचकारांक सतावपी समस्यांचेर खरसाणीन चर्चा जाली. रेशन कार्ड रद्द करप, केपें खेळा संकुलाचो विशय लेगीत हे बसकेत गाजलो. पळयात. जी मिटींग आशिल्ली ती मंथली मिटींग आशिल्ली. इलेक्शनाक लागून आमची मातशी एक म्हयनो मिटींग ती फुडें गेल्या कारण आमच्या 2 म्हयन्यांतल्यान एकदा ही मिटींग घेवपाची आसता. म्हणून इलेक्शनाचो एक प्रोसिजर सगळो चालू आशिल्ल्या कारणान ही मिटींग मातशी डिले जाल्ली आसा आनी ती मिटींग आमी आज घेतल्या. ती घेता आसतना बाकीचे जे आमचे मंथली जे पळय कितें एक्सपेंडिचर आसा ताका सगळ्याक दिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे दुसरे आमच्या ZP मेंबरांनी कांय पॉयंट्स मांडले. तितूंतल्यान आमचो गणपत नायक जो आमचो कवळे एका रिप्रेझेंट करतात आनी एक आडपय टू रासय रिवर फेरयेक तांकां एक्स्ट्रा जाल्या ती रिवर नॅविगेशनाक आमी एक लेटर करचें अशें म्हटलां कारण थंयसर लोकांची जी फेरींतल्यान यो वच करपाची रहदारी आसा ती चड आसा. ताका लागून एक लेटर करचें अशें ताजें एक ठराव आसा तो आमी करतलीं. त्याच प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरांक जी बिलां आसा पळय ती दिवपाक मातसो आमचे टॅक्निकल हितूंतल्यान मातसो आमचो वेळ जाता. ती बिलां मातशी टायमार दिवची असो कांय हांचो ZP मेंबराचो सूर आशिल्लो. पूण आमचे कडेन जो सगळो स्टाफ आसा जो सगळो JE आसा ते फक्त आमकां 2च दीस येता. AE आसा तोय आमकां 2 दीस येता. EE आसा तोय आमकां 2 दीस येता. आनी हे सगळो टॅक्निकल हितून प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान बिलां करपाक डिले जाता. आमी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन आमकां जो स्टाफ आसा तो आमी एक्स्ट्रा घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा कारण फक्त 1.5 वर्स उरलां आनी कामां आमची खूब करपाची आसा. त्याच प्रमाणे दुसरें रेशन कार्ड जे आसा पळय ते रेशन कार्डाचेर म्हणजे तांकां जेन्ना भोंवताले गांवांनी तेन्ना असो तांकां विशय आयलो की रेशन कार्डाचेर जो कोण रेशन व्हरना ताजें रेशन कार्ड कॅन्सल केलें वता अशें तांचो एक हें आशिल्लें. त्या खातीर तें रेशन कार्ड आसा तें प्रत्येक डॉक्युमेंट असो एक वापरलो वता. त्या खातीर रेशन कार्ड कॅन्सल जालें की एक डॉक्युमेंट तांचो ना जाता. त्या खातीर आमी कितें तरी तांकां लेटर करून तो प्रोसिजर जो आसा तो सगळो आमी मातसो हें करचो अशें तांचें एक म्हणणें आशिल्लें. त्याच प्रमाणे कृषी कार्ड करता आसतना ज्यो खुबश्यो अडचणी येता ताजेरूय तांणी म्हणजे प्रोसिजर सोंपो करचो ह्या संदर्भात उलोवणी करची अशें म्हटलां. तशेंच केपेंचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो इलेक्शन जालें की तो बिजी उरता आनी ताका लागून थंयसर भुरग्यांची खेळपाक हें करता आसतना खूब धांदळ जाता. त्या खातीर तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान तो न दवरता दुसरे कडेन खंय तरी दवरचें आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकां खातीर म्हणजे भुरग्यां खातीर खेळपा खातीर खुलो करचो अशें एक तांचें हें आशिल्लें. त्याच प्रमाणे केपें गव्हर्मेंट कॉलेजीन पयलीं खंय एक हॉल मेळटालो आनी तो हॉल लोकां खातीर उपलब्ध आसतालो. तो सद्या आतां बंद जाल्लो आसा आनी लोकांक ताजो खूब त्रास जाता. ताका लागून तोय बी लोकां खातीर खुलो करचो अशें तांची एक मागणी आशिल्ली. आनी काजू लोकांच्यो कमी लागल्या आनी काजूकार सगळे सफर जाल्ले आसा. ताका लागून काजू खातीर सरकारान कितें तरी सपोर्ट प्रायज दिवचो आनी ताका लागून आमी लेटर करचें एग्रीकल्चर मिनिस्टराक असो एक ठराव घेतिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. साउथ गोवा युनायटेडान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाचेर 3-0 अशें जैत मेळयलें. ही फुटबॉल सर्त फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरी खेळामळार रंगली. GA अंडर 17 डिव्हिजन 1 लीग फुटबॉल सर्तीत साउथ गोवा युनायटेडान मेल्ट्रॉय मिनेजिसा वरवीं आडखळ पयस केली. कांय मिनटांतच साउथ गोवा युनायटेडान आपली आघाडी दुपेटीन वाडयली. दुसऱ्या अर्दात स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान गोल करपाचो खर यत्न केलो पूण तांकां यश आयलें ना. साउथ गोवा युनायटेडान निवळ शीट तिगोवन दवरून 3-0 अशें जैत मेळयलें. पळयात रंगतदार खेळ.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. 19 तारखेमेरेन पावस पडपाची शक्यता आसा. 16 आनी 17 तारखेक गडगड आनी वीज पडूं येता अशें आयएमडीन सांगला. ह्या काळा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. बेरेस्तारा खर वारे आनी व्हड पावस पडटलो, ताका लागून पोरणी झाडां आनी झोपां उडून वचूं येतात. जखमी जावची न्हय हे खातीर नागरिकांनी आपल्या भोंवतणच्या वाठाराची जाणविकाय दवरची असो उलो मारला. तापमाना प्रमाण दनपारां चडशा वाठारांनी तापमानाची उंचाय 35 मेरेन पावतली. उण्यांत उणें तापमान 25च्या सुमाराक आसतले. 17 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. बेरेस्तारा आनी शुक्रारा गडगड आनी खरवारो. 19 तारखेमेरेन हलको पावस. बेरेस्तारचे तापमान 35 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. सकाळी कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 जायचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.